तोसाच्या उमाळ्यांनी भरून काळजां आमची तुजे ते उबाळून तुका हरसून तुका वरलून गायताव एकाच ताळ्या वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे जागोरा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सौभे आसू तुमचे सवे आसू जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्यानो आयची देवस्तुती आमचे सर्व पातळी देवातय मात्र आसूंक जाय आनी हाचे वरवीं आमी देवाच्या सासणीक मिसावाचे विशिश्ट हातेर जावंक पावतले म्हणलें सत आमकां शिकयता. हें सत जाणा आशिल्ली मरी माय आपणाच्या जिवितांत ते संपूर्ण रितीन पाळता आनी हाका लागून किरकोळ मनीस जावन आसले मरी मायेक देव माता जावची बाग फावो जाता. देखून पापा लियाव नवो आपणाच्या इनफेबिलिस देव्स म्हणल्यार दस्तावेजांत अशें म्हणटा सर्व देवदूत आनी संता भक्ताच्या की चड देवान आपणाच्या देवपणाच्या भंडारात हांव सर्गींची मोलादीक दिरवी तिका फावो केल्यांत आज ती आम्हा सर्वांक वांटीत आसा. आज विशेष रितीन मरियमायेक आमी मान करता आसतना तिचे देख घेवन देवातय मात्र आमचो बरवसो तेंकून ताचे सासणीक मिसावांचे हातेर जावंक जाय अशी कृपा या पवित्र संस्काराद्वारे आमचे मध्ये येवच्या जेजू लागीं मागून घेवया. तर ह्या पवित्र क्रिस्तान फावो ती बरी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवन सांगता म्हणया हांव पातकी सर्व पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव सरून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या बसो बगे सदां सांगवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट क्रिस्ता काकुळट क्रिस्ता काकुळट सोमिया काकुळट सोमिया प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा बोब घेवन आंकवार मरयेक आमी आज भक्तीन वंदिता. जशी तिका तुवें कुरपेन भरली तशी आमकां तिचे विनवणेन दिसान दीस अदीक कुरपेन भर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी रासवो चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. उजियारायाच्या मरणाच्या वर्सा हांवें सर्वेस्पराक एका उंच शिंयासणार बसलेलो पळयलो. ताच्या नेसणेच्या सोग्यार मंदीर भरल्लें.
ताचे वयर असलें सेराफीम हांकां जण एकल्याक सासा पाकटे आसले. 2 ताचे मुखामळ दांपूंक, 2 तांचे पांय दांपूंक आनी 2 उबोन वसूंक. ते एकामेकाक अशें म्हणटले, पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पोर देव, सगळो संवसार भरला ताच्या वैभवान. तांच्या बोबेच्या आवाजान दारवंत हाल्ले आनी मंदीर दुवरान भरलो. तेन्ना हांवें म्हळें, हाय म्हजी काटा, म्हजो नास जाले मू, कित्याक हांव एक मेळ्या वंटाचो मनीस आनी मेळ्या वंटाच्या मनशा मदें हांव जियेतां. आनी म्हज्या दोळ्यांनी रायाक दळबरांच्या सर्वेस्पराक पळयलां. तेन्ना सेराफिमा मदलो एकलो वेदी वयलो चिमट्यान काडलेलो एक इंगळो हातान घेतलो आनी म्हजेशी उबोवन आयलो. ताणें तो म्हज्या वंटाक लायलें आनी म्हळें, पळय, हो तुज्या वंटाक लायला, तुजे अपराध काडून उडयला आनी तुजे पाताक बगसाला. तेन्ना सर्वेस्पराचो ताळो हांवें आयकलो. ताणें म्हळें, हांव कोणाक धाडूं? आमचे पासत कोण वेतलो? हांवें जाप दिली, आपले हांव हांगा आसा, म्हाका धाड. देवाचे उदार हे देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पोर राजा महिमेन तो भरला. सर्वेस्पोर राजा महिमेन तो भरला. सर्वेस्पोर राजा महिमेन तो नेसला. पदवेची आंग वस्त्रां तो नेसला. अधिकारांचो पाटो ताणें पेंगटाक बांदला. सर्वेस्पोर राजा महिमेन तो भरला. पृथ्वी तुवें तीर केल्याय, ती बिलकुल हालची ना. आरंभातावन तुजें सिंहासन घट उबें आसा, सासणातावन तूं आसाय. सर्वेस्पोर राजा महिमेन तो भरला. तुजें उतार सर्वेस्पोरा केदींच हालाना बदलाना. संवसार सरासर तुजे घरांत फांगतली पवित्रताय. सर्वेस्पोर राजा महिमेन तो भरला. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. क्रिस्ताच्या नांवापासून तुमी आगमान बक्षात जाल्यार तुमी करीन्स बागी, कित्याक देवाचो आत्मो तुमचेर वस्ती कर नासा. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. माते व परमने जेजू क्रिस्ताचे शुभ अर्था. महिमा तुका येसुमिया. मेस्त्री प्रास शिस व्हरतो न्ही आनी धन्य प्रास साकर व्हरतो न्ही. शिस आपल्या मेस्त्री सारको आनी साकर आपल्या धन्या सारको जाल्यार पुरो. घरच्या येजमान्याकच बेलझेबूल म्हणलें जाल्यार ताच्या घरच्यांक आनीक कितें म्हणचे नात? देखून मनशाक भियेनाकात. दांफून आसा ते सकड उक्ते जातले आनी गुपीत आसा ते सकड परगट जातले. हांव तुमकां कितें काळोखान सांगता ते तुमी उजवाडान सांगा, आनी तुमकां गुटान सांगला ते तुमी पाक्यार तावन गाजाया. कुडीचो जीव करतल्यांक भियेनाकात, कित्याक ते आत्म्याचो जीव काडूंक शकते नात. बागर कूड आनी आत्मो दोनी येवकोडांत नाश करूंक शकतल्याक भियेया. गिरबोज्यो पयशाक 2 विकतात न्ही, तरी पूण तांचे भितर एकच एक तुमच्या बापाच्या कापले विणे भुंय पडना. तितलेंच वे तुमच्या माथ्याचे केस लेगून सकट मेजून दवरल्यात, देखून तुमी भियेनाकात. जायते गिरबोजा प्रास कितल्या की चड मोलाचे तुमी. देखून मनशा उजीर जो कोण आपूण म्हजो पाटलावदार म्हणून परगडता, ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा उजेर म्हजो म्हणून हांव परगडतलो. पूण मनशा उजेर जो कोण म्हाका नाकारता, ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा उजेर हांवी नाकारतलो.
देवाचे उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता आयच्या पयल्या वचपांत इजायाक मेळिल्लें दर्शन आमी आयकलें. त्या इजायाक तें दर्शन मेळ्ळां तातूंत आमकां कितें जावंक आसा तें चारित्रीक जावन त्या इजायाक मेळ्ळें. ती काणी आयकल्ल्यांत आमकां कितें तातूंत घडूंक आसा. देवाचें उतर वय खरें, पूण ह्या वाचपांत एक विशेश एक अंश आसा. हर एक देवाचें उतराचो हर एक भाग आमच्या जिणेंत ह्या पवित्र सभेन कसो पुर्ती जाता म्हणून हें वाचप आमकां दाखोवन दिता. देवाचें उतर तें जावं पुरो चारित्रीक गणितांनी ह्या देवाच्या प्रवाद्यांनी आनी क्रिस्तान सांगिल्लें ताणें सांगिल्लें तें उतर ह्या जाल्लीं गणितां ती आयच्या दिसा आमच्या जिणेंत घडटात देखून आमकां हें देवाचें उतर जाता. तें जिवें उतर जाता. नंतर आमी काणी आयकल्ल्या बरी. बूक स्टोरांत आमकां 100 आनी 1000 आनी लाखांनी बूक मेळटा तांच्या बरीच जाता. आनी देवाचें उतर आजचें जिवें जाता. आज आमच्या थंय घडटा आनी आमच्या थंय कशें घडटा म्हूण दाखोवच्याक उरिल्ल्या दिसांनी जावं पुरो आमकां तीं गणितां तीं उतरां तांकां लिसांव मेळटा. पूण आयच्या पयल्या वाचपांत एक बरो एक अंश हांवें म्हणलो तो आमकां हर एका मिसा वेळार कितें घडटा म्हूण दाखयता. हर एका मिसा वेळार आज आमी कितें आयकलें. इजाया प्रवादी थंयसर आसा. देवाचो दूत ताचे वोंट उगडच्या खातीर त्या इंगळ्यान म्हणल्या बरी ते वोंट आपोडता. शुभ वार्ता ह्या कितें देवाचें उतर ताणें परगट करच्या ताका तयार करच्या. देवशास्त्री ह्या बायबलाचें अध्ययन करचें. एका प्रवाद्याचें आपोवणें ताका कशें मेळ्ळें म्हूण नियाळ करतात. हातूंत प्रवाद्याक आपोवणें कशें मेळ्ळें. खरी एकल्याक तांचें आपोवणें विशिश्ट आनी इजायाक ताचें आपोवणें कशें मेळ्ळें म्हूण जावं इजायाचें आपोवणें तें ताच्या सांगाता हांवें म्हळें सुरवेर आमकां हो एक अंश आज तुमी जमलेले आनी सारकें आमच्या मोतीक वर्सो आनी आमी केन्नाच विसरूंक नजो. केन्नाच विसरूंक नजो. हर एका मिसा वेळार आज दियाकोन आसलो ताणें शुभ वार्ता परगट केली. उरल्या वेळार याजक आसतात. 2 मागणी याजक गुपीत तरान मागतात. गुपीत तरान थोड्या कडेन थोडे याजक व्हडल्यान म्हणटा जावं पुरो पूण थोडी मागणी आपल्याच खातीर आपणा खातीरच याजक मागता. पूण आपणा खातीर मागतना वैयक्तीक ताच्या स्वार्थान न्हय ताणें मागचें. लोकांच्या तर्फेन तो मागणी भेटयता देखून 2 मागणी ही 3-4 आसात हेर मागणी तांतली 2 मागणी विशेष ती 2 संदर्भांनी घडची ती मतीक व्हरूंक जाय. एक शुभ वर्तमान परगट करूंक येवच्या आदीं याजक तकली बागोवन आलतारी मुखार तकली बागोवन हे मागणें करता. सर्व पदवेदारा देवा तुजें शुभ वर्तमान फावो ते परी परगटचे खातीर म्हजें काळीज आनी म्हजें वोंट निर्मळ कर. सर पदवेदारा देवा तुजें शुभ वर्तमान फावो ते परी परगट करचे खातीर म्हजें काळीज आनी म्हजें वोंट निर्मळ कर. दोनी संगती गरज आसा. कित्याक शुभ वर्तमानाक ताचेंच भर्म आसा. देवाचें उतर हें देखून फावो न्हय तरी सर्वेस्पराम दोनी संगती म्हजें काळीज कित्याक काळजांत आमी भोगल्या शिवाय तांतूं कितें खरेंपण ना. वोंट कित्याक ह्या वोंटान हांव सगळ्या लोकांक परगट करता देखून दोनी ते उगड. इजाया कितें जालें म्हूण उगडास येता. देवाळांत ताचें वोंट उगडच्या खातीर तो इंगळो थंयसर दवरून ताचें वोंट उगडलें सर्वेस्परा. ताच्या उपरांत काणीक भेटयत आसतना उपरांत काणीक भेटून जाल्या उपरांत आपणाचे हात धुवंक याजक येता. त्या वेळार याजक म्हणटा म्हज्या खोटेपणांतलो म्हाका धुवंक काड सर्वेस्परा आनी म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर. गुपीत तरान तो म्हणटा म्हज्या खोटेपणांतलो म्हाका धुवंक काड सर्वेस्परा आनी म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर.
कित्याक पयलें देवाचें उतर परगटूंक आसा आनी तें उतर मनीस जावन आमच्या मदीं येत आसतना सब्द तो मनीस रूप घेता उंड्या वयनाचो हे म्हज्या हातान धरूंक हांव योग्य न्हय. देखून सर्वेस्परा म्हजे परत्यान म्हाका तूं नितळ शुद्ध कर. आनी ह्या जागा हांवें म्हळें फकत आपणा खातीर मात्र न्ही, सगळ्या जमते खातीर मागता, गुपीत तरान मागता. हे कित्या खातीर? देवाचें उतर आमी खुद्द आमीच घेता. इजाया मात्र न्ही, ते जेजूचे आपोस्तल मात्र न्ही, आमी ते घेता. इजाया ती देवाळांत आसुल्लो देवाचें हाजीरपण, खुद्द तांचे मदें हाजीरपण. जेजूच्या शिसांनी मात्र जेजूक आपडलो न्हय, घेयात आनी कायात म्हणटाना ताची कूड तांणी मांस आनी रगत तांणी घेतलें, ते तांणी मात्र न्ही, आमी तें घेता. देखून शुद्धपण, अर्हता इजायाक, जेजूच्या आपोस्तलांक, तांकां मात्र न्ही, आमकांय जाय. पळया देखून हर एका येवकारिस्ता वेळार हें घडटा. आनी केदळा घडटा? हाच्या पयल्या वाचपांत उपरांत सांगलें, पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर. हें खंयच्या वेळार आमी सकाळां गायता. ही लितुर्जी, देवस्तुती थंयसर जाता, सरकार जाता. देवाचे दूत देवाक होगळसून गायतात आनी इजायान तें देखलें. हांगा ही त्या मिसाच्या मोदेन सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं म्हणटा, आमची काळजां उबारुया, आमचे काळीज म्हूण तयार करच्याक, म्हणजे सर्वेस्पराक दिन वाचुया. ताच्या उपरांत महाप्रार्थनेचो तो भाग ह्या जाग म्हणटा. तातूंत सगळीं सोडवणीचें चरित्र आटापल्या थोड्याच सुत्रांनी आनी सगळ्या देवदूतां सांगता, सगळ्या पौजें सांगता, सगळ्या पदवें सांगता, आमी त्या देवदूतां सांगता, आमी देवाक पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तो म्हणून आमी परगट करता. पळया देखून आमची लितुर्जी जाता आसतना ह्या संवसारांत आसली आमी मात्र न्ही, देवाची परजा सर्गार आसची ती, भुमीर आसची आमी, सगळीं सांगता ही महास्तुती करता. ताच्या उपरांत त्या पवित्र पवित्रांत सर्वेस्पराचें नांव येता. तो आमी कित्याक जुवांवचें आपोवणें, जुवांवन कशें जेजूक दाखयलें ताचो एक भाग कुडसिला, नव्या सोल्ल्यांतलो भाग. पवित्र सभेन हें मागणें करता करता आसतना पूण आज आमी इतलेंच उगडास दवरचें. हे मीस तूं 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 या हांव ह्या जाग देखून आमी एक एकली न्ही, सगळो संवसार, सगळें रसन आनी देवान देव थंयसर आसा. जावं पुरो हांव बोट वयर जोगता, सर्ग म्हणटा आसतना आमच्या चिंता पासा वयर म्हणून आसूं, सगळो दळबार आनी आमी सगळीं सांगता हो यज्ञ भेटयता. देखून ह्या वेळार अशी जागोवणी दिवची, कोण हो यज्ञ भेटयनात, कोण हो यज्ञ उलटो रितीन गुंडायतात, कोण आमचो देवाचें हाजीरपण ना म्हणटात, हे परंपरा मात्र आमी करची म्हणटात, तांकां आमी कितें म्हूण येता? हांसी येता. तुमकां आतां आळमूळ खबर ना आनी आमचेंच देवशास्त्र म्हणून कितें घडोवन लोकांक कितें पुसलावन तांचो संक वाडयतात. हांवें जाय जावन हें बोट चुकून थोड्या पंगडांक सांगचें. चरित्र खबर नासतना, देवशास्त्र खबर नासतना, बायबल कितें खबर नासतना आपलेंच देवाचें उतर घडतात, आपलेंच देवशास्त्र घडतात. ना, जायना हें. आमी कितें परगडता, कितें हातांनी धरता, कित्याक उपरांत क्रिस्ताची कूड म्हणटाना आमचे जिबेर घेता आमी ती. देखून म्हजें वोंट उक्तें कर सर्वेस्परा, आतां म्हजें कान उक्तें कर. सांत आंब्रोजान सांगच्या बरी, सांत आंब्रोज म्हणटा देवाचें उतर, देवाचें मांस आनी रगत आमच्या कानांनी वतलां उतरान, उपरांत आमकां कुडी रगतान मेळटा, ह्या मांसा रगतान मेळटा. देवाक अर्घां दिवया. हें उत्तम यज्ञ आमकां भेटोवंक देवान फावो केल्ल्या खातीर आनी आमी फावो न्हय म्हूण वळखून घेवया. तरी एका मिसाच्या वेळार आमी सुवेळ ओपोवन घेता, आमी फावो न्हय सोमया, पूण जाल्यार देव आमकां फावो करता, ताका अर्घां दिवया. अंतरा लागी जमल्या
Kaniko hadong naila Ganas duka dita स्वीकार कर मन परता रन मुझे वो पुन देता आत्मा मुझो अर्पिता जीव मुझो समर्पिता जीन भर तुका हसीता सर्व तुझे जाऊन असताना देव तुका काय मेळाना आमकांच देखून अर्पिता शीस तुझे जावंक आशेता म्हज्या भाऊ भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या एके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वस्पोर मानून घेवं सर्गींच्या बापा तुज्या पुताचे आवयक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक ह्या वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाली हांव ह्या पासत ही देणी आमी तुका भक्तीन समर्पितांव आनी तुज्या हातांतली पोत्तून घेतांव ताचे वरवीं आनी सायबीन मायेचे विनवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हूण मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन ह्या पवित्र पवित्र गिताक ह्या स्तुतीक आमी आतां तयार करता सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराते उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण वळखून आमी तुका देन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो भाग्यवंत आंकवार मरयेसो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचे दिनवासनेचें गीत गावन तुजी खणवळाय आमी वाखणटा शेकान शेक प्रितुमेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता सर्व काळी मनशां थंय कितली अपरमीत तुजी दयाळाय तुजे ल्हानवीक साकरणीचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सडवंदार मनशा कोळ आसो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाखणटा सरकार तांचे वाखणणेक आमचे थाळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता Povit, povit, povit दळबारांचो सर्वेस परतू सर्ग आनी संसार भरला तुझ्या वैभवा ऊन सर्गी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय ऊन सर्गी तुका जय जय ऊन सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही दिनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची
तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थ सोगूट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटता तुझ्या येण्यात सोम्या जेजू आम्ही पत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविता सोवंडो आनी सर्वनेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतिल्ल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पिटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवो सोदून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे पजळीत मुखामोळ पळोवन फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरिये देवाचे माये सांगती बगेवन जुजे ती सोपती बगेवन दंदुता आनी सर्व खाणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटू दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेधार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनाक. आमच्या सुरुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयिल्लें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पथकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दये करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भागणी आमच्या सुरुंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशेन अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्यार स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवो चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकवटसो आनी माये मोगोसो गुर्ज जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळिल्ली आमी सुभागी. सोम्या तुवें विचे भितर येवचें भागोवना फावना
पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. एकदा मोगाळ सोम्या जेजू राया, ये तू मोच्या काळजांतल्या दादोस लेण्या तुझ्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या, संतोषाना स्वागत करता. स्वादिगिष्टा प्रीत मोगाच्या, राव तू काळजांत मोच्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या, संतोषाना स्वागत करता. स्वादिगिष्टा प्रीत मोगाच्या, राव तू काळजांत मोच्या. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगळ बापा, बगयोन अंकुवार म्हूण येसू उगडास काडून सर्गीचे जिवीत दितेल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. तेच अंकुवार मायेच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्तांच्या संगता सासनाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी खालतेपणी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू. तुमचे सवे आसू. आणि सर्व पदवेदार देव, बाप आणि पूत आणि पवित्रोत्म तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. ओसुनेया क्रिस्त शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वोडुकार. येवच्या सोनवारा जुलय 16 तारीख कार्मेल सायबीची परब आनी हाका लागून काल न्हय पोरतावन आमी नोवेना म्हळ्यार 9 दिसांची तयारी येदोळूच सुरू केल्या. देखून सोनवार असो दीस हर एक सोनवार आमी हे नोवेन मागता. तरी आज ह्या तयारेक लागूनच म्हणल्यार बरी हे नोवेनाची मागणी करया. कार्मेल सायबिनीचे नोवेन. हे भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखाणता. आपणाक दसी म्हूण लेखिल्ल्या तुका देवान ताचे क्ल्यास पुताची आवय जावन विसली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सारून काळटना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार 8 वर्सांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हूण मांडून घेतली.
गरच्या कांता वेळार तांणी तुका कार्मेलेच्या फुला स्वादीक दाखवले सर्गींच्या वैभवा दैविक माये कोण नाव तुझे पुरी बोळे माये खत नतले अंकवारी कार्मेलितांच्या आधारा पावंक दर्या सुक्रा म्हूण परतले आनी तूं तांकां पावली आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढपातेनी आनी तीर भरवशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमचो सर गरजो तुजे मरिफात तुमकां दवरता. उगडास कर हे भोव दयाळी अंकवारी मोरये तुज्या आसरान दवरलो तुजो आदार मागुल्लो तुजे मध्यस्थी सोदुल्लो कोण कुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातीन दैरकान घेवन तुजे कडेन येता हे अंकवारीची अंकवारी म्हजे माये तुजे कडेन येता पातकी आनी कंतीस तुजे मुखार रावता मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका पूण तुजे काकुळटीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागता ते म्हाका दे. आमेन. नमान बरी कृपया बरले सम तुजी सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आमच्या पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलेचो सुंदर ये आमच्या मसूत विनंती कर. नमान बरी कृपया बरले सम तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आमच्या पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलेचो सुंदर ये आमच्या मसूत विनंती कर. नमान बरी कृपया बरले सम तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आमच्या पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलेचो सुंदर ये आमच्या मसूत विनंती कर. अर्कम प्रार्थन हे भगवंती मोरये कार्मेल राणये आमच्या वय तूं जावन आसा तुवें आमच्या खातीर मागोवन दडयल्ल्या सर उपकाराक अर्गां दिता. व्हडा पातीन तुजे भिंतीन घाल्ल्या सर्वा कश्टान वारांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सर गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्या देखून तुका आमी दिनवासता. हे घडये आमी तुजे दसरले मोगाचे सेवेचे आनी मागणेचे जिवीत जियोंक प्रयत्न करतले हांव अशें आमी सदांच तुज्या पुता विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखा फावोंक आमकां फावो कर म्हूण मागता तुज्या आनी तुज्या हाती आसलेल्या जुजबालकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. मोनी तुगेले देवाचे मंदिर मनशा पुताचे सुंदर दोन सल्ल्याचे पलगन आत्म्याचे नावन तू हे सृष्टीचे बंडर भरपूर कृपेचे अंकारांच्या पातक्यांक तू नेकेत फांत्याचे माय तुजो उपकार बावुरता नाव तुजे संवसाराक आसयता मागोन धाड माये मागता सर्गीचे बेसांव माय तुजो उपकार बावुरता नाव तुजे संवसाराक आसयता मागोन धाड माये मागता सर्गीचे बेसांव. मोगाळ पुत्रा सोवे अंकवार बरी आशीर्वाद दी आमकां. मागील क्रिस्ताची कुरवे निवारक आमचे दवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.